दीपक ढवळीकर कालच्यान परत भोंवपा लागला. म्हाका याद जाता नवीन मंत्रिमंडळ घडोवपाचें आशिल्लें त्या दिसा रातचे सुदीन ढवळीकर आमच्या नेत्या कडेन आयिल्ले. त्या वेळाचेर हांव आशिल्लो. चर्चा जाली. मागीर आमचे PWD मिनिस्टर म्हणपाक लागले की दीपक फाटीं घेवपाक तयार ना. त्या वेळाचेर आमचे गडकरी आमचे नेते हेंच्यांनी म्हटलें की ताका फोन लावन पळय. ते म्हणपाक ते पयस आसात जाल्यार फोन लावन पळय आपल्या कडेन दी. सुदीन ढवळीकरान आपल्या दीपकाक फोन लायलो आनी गडकरी कडेन दिलो उलोवपाक. आनी दीपकान सुदिनान दिवच्या आदीं सांगलें की गडकरी जी म्हणटात की तुवें फाटीं घेवपा जाय म्हणून तुजे कडेन उलोवपाक सोदता. आनी त्या वेळाचेर गडकरी तेंचे उलयले आनी तेंच्यांनी ताका सांगलें की तुवें ह्या इलेक्शनाक उबें रावपा ना, आमी युती म्हणून वचपा जाय. आनी त्या वेळाचेर तेणें मान्य केलें आपूण रावचो ना म्हणून. मागीर बाकीच्यो कितें घडपाच्यो आशिल्ल्यो गोश्टी त्या एका उतराचेर सगल्यो गोश्टी थारायल्यो आनी घडल्यो. एक राती भितर कितें जालें परिवर्तन तें म्हाका खबर ना. पण म्हाका आजुनूय पूर्ण खात्री आसा की मोगो पक्षाचे दीपक ढवळीकर निवडणुकीक उबे रावचे ना, युतीचो धर्म पाळटले आनी ह्या सरकारा बरोबर रावतले अशें म्हाका दिसता. युती वेंचणुके उपरांत जाल्ली पयली न्ही, फाटीं सरपाचो प्रश्नच येना. आमदारकी सोडटल्यांक जिखपाचो विश्वास आशिल्लो जाल्यार तांणी जिखचे म्हूण दीपकाची काँग्रेसींतल्यान फुटिल्ल्यांक उतरां. फॉर्म फाटीं घेवपाची डेट जेन्ना सोंपतली तेन्ना कोण कॉन्टेस्टंट हे आसतले हें लोकांक कळटलें न्ही. परत परत हांव ना म्हणप ताणें हय म्हणप. डेडलायन बीन दिल्ली आसा तुमकां? डेडलायनीक बीन कोण तेंच्या भोगो पक्षाक डेडलायन कोण दिवंक शकना. 3-4 एनआयन आशिल्ले जाल्यार म्हाका म्हाजी जबाबदारी आशिल्ली तो सीट सोडपाची. पूण पोस्ट-पोल एनआयन्स आसा ते रिजायन कित्याक जाल्यार तांकां डेफिनेटली खबर आसा की आपलो उमेदवार येतलो म्हणून. सो लेट देम फायट एंड टेक दॅट सीट. लोकसभेक मोगोचो मोदीक तेंको. मात पोटवेंचणुकेक हेर दोनूय मतदारसंघांनी उमेदवारी घालपाचेर मोगोची केंद्रीय समिती बुधवाराक कितें ती थारायतली. हांव निवडून आयल्या आजून सांगता आमच्या मनांत आजून भाजपाक सपोर्ट करपाचो आसा. सरकार उडोवपाचें ना. कितें लोकसभेकय आमकां मोदी जाय. कितें हें सगळें आमकां जाय पूण दुसऱ्याक कितें जाय तें आमकां खबर ना. तें त्यांनी तांचो विचार करचो. आमची तर मदत भाजपाक जाय लोकसभेक जाल्यार ताणें आमची अवश्य आमचे कडेन उलोवणी करची. बाकी कडेन सीट घालपाचे कडेन विचार तुमचो? आतां फाल्यां आमची केंद्रीय समिती बैठक आहा पडयजान. त्या बैठकीक सगळे निर्णय जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू.